मोगाच्या भावनां बहिणो जुलयाच्या 29 तारखेर आमी बेतरनी कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता. प्रत्येक जावन मेरी मॅगदलीन, मार्ता आनी लाजरस आमी उडास काडटा. ही बेतनी कुटुंब एक आमकां आदर्श जावन आसा. प्रत्येक जावन आज आमी थोडो वेळ नियाळ करया मोरी मॅगदलीना विशांत. बायबल सांगता मोरी मॅगदलीन एक पातकी स्त्री ती जावन आसली. सबार देंवसार जेजून तिचे जावन धांवडायल्ले, पूण ती केदाळा जेजूक मेळटा गी त्या दीस जावन तिचें जिवीत बदलता. प्रत्येक जावन जेजूच्या मोगान ती भरता आनी पाताक ती पाट करता. सेज नो टू सिन. प्रत्येक जावन तिचें तें आसलें तीं पातकां प्रायड, अहंकार, लस्ट, लैंगीक ओडणी, राग, एनवी, मोसोर, कवाटियसनेस म्हळ्यार तें आपणाकूच जाय, ह्या ग्लाटांनी चड आनी चड उर्बोस आनी स्लॉथ ही सर ती सांगता. आनी प्रत्येक जावन जेजू तें आसले गूण आपणाचे करता. पयलें जावन आसा ह्युमिलिटी, कालतेपण, चॅरिटी, रान तें मोग दाखोवचो, ग्रॅटिट्यूड, रांक देव बरें करूंक म्हणचें, उपकारी मोन दाखोवचें, चास्टिटी, निश्कळपण, टेम्परन्स, राग उणें करचें, कंट्रोल करचो, आनी पेशन्स, मस्त सुस्निकाय, आनी डिलिजन्स, कालतेपण ती आदारता. मोगाच्या भावनां बहिणो, आमच्या जिणेंत कसली पातकी आमी जाल्यार केदाळा आमी जेजूक भेटता आमचें जिवन बदलूंक जाय. प्रत्येक जावन आमी पळयता सबार जण रितीर करूंक वेतात, या देवाचें उतर आयकतात. देवाचें उतर तांच्या काळजाक लागता, तांची जिणी ते बदलतात. चड आनी चड तांचो वेळ मागण्याक आनी हेरांची सेवा करूंक, हेरांक बरें करूंक ते वापरतात. तशेंच आमी पळयता मोरी मॅगदलीनेच्या जिणयेंत तिणें जेजूक सांगात दिलो. चड आनी चड जेजू विशांत ती जाणा जाली. जेजू कोण म्हूण तिका कळ्ळो आनी जेजूचो तिणें चड आनी चड मोग केलो. केदाळा तिणें जेजूचो चड आनी चड मोग केलो गी. प्रत्येक जावन तिणें जेजूक सुगंध तेलान माखलें आनी आपणाचो मोग जेजू थंय दाखयलो. आनी आमी पळयता कुसामळी ती उबी रावन आसा. त्या पासत हर एक संगतींनी ती जेजूक सांगात दिता. तिसऱ्यार आमी पळयता जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव ती करता. जेजू जिवन पुनर्जिवन जाल्ल्या उपरांत जेजू पयले पटी तिका दिश्टीक पडटा. आनी त्या पासत भगवंत आगोस्तीन सांगता ती जावन आसता अपोस्टल ऑफ अपोस्टल. आपोस्तलांची आपोस्तल ती जावंक पावली आनी खरी पाटलावदार ती जाता. तर मोरी मॅगदलीनाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी जेजूक चड आनी चड मेळोंक भेटोवंक आनी ह्या वरवीं आमचें जिणी परिवर्तन जावं आनी उपरांत मोरी मॅगदलीना बरी जेजूची बरी खबर हेरांक परगट करूंक तस सोमी जेजू आमकां फावो करून दी म्हूण मागया. आमेन.